चवथीच्या पहिल्या दिसाच केप्यां रिवणा वाठारांत काळीज पिळवटान उडोवपी घडणूक घडली. लायटीचो शॉक लागून दोग सख्या भावांक मरण आयलें. हे दोगूय भाव आपल्या गोरवां खातीर रानांत खावड हाडपाक गेल्ले खंय. तेन्ना तुटून पडिल्ल्या लायटीच्या वायरीच्या संपर्कांत आयिल्ल्यान तांकां शॉक लागलो. शॉक लागिल्ल्यान तांकां जाग्यारूच मरण आयलें. राजेंद्र गांवकार आनी मोहनदास गांवकार अशीं तांचीं नांवां आसात. आमी आसा केपें पुलीस स्टेशना कडेन आनी हांगा येवपाचें कारण म्हणल्यार काल एक दुखद रिवणा शिवसुरे ह्या गांवांत दोग जाण भाव जे करंट लागून राजेंद्र आनी मोहनदास गांवकर जे 40 आनी 46 वर्साचे दोग जाण भाव करंट लागून एक्सपायर जाल्ले आसा. आनी हेजें कारण म्हणल्यार ते खंय सांजचे अरावंड 5:30 जे प्रमाणे केपें PI तेणी सांगोडकर हांणी म्हायती दिल्या की जो स्थानीक ZP आसा सुरेश केपेकर यांनी माहिती दिली की दोग जाणांक करंट येवन त्या स्पॉटार मरण पडलें. मागीर ज्या प्रमाणे 5:30 ते घरा कडल्यान भायर सरले खंय तरी तण कट करून हाडपाक. आनी तुमी पळयता फाटलीं 3 दिसां लागून जो पावस पडटा आनी ह्या पावसाचो खंय तरी हेका जेंका करंट येयल्लो आसा, करंट येवन तेंची डेथ जाल्या तेका खंय तरी तेजें कारण दिसून येयल्लें आसा. मेन म्हणल्यार जे गेल्ले कोण सांगता जे फेन्सिंग आसा तेंकां खंय तरी जे वायरीन बारीक वायर आसता तेका खंय तरी करंट पास करता आसा. कित्याक ती शेतां आसा ती गोरवां नाजाल्यार गोवरेडे नश्ट करता, हेका लागून ते स्पेशल तेंका सेफ्टी लागून केल्ले आसता. खंय तरी ही वायर तुटलेली आनी ती जे पावसाची उदकां पडलेली अशी म्हायती आमकां मेळिल्ली आसा. त्या प्रमाणे ते जो करंट आसा तो पास जाल्ल्यान खंय तरी लायव्ह ती वायरीची करंट पास जाले हे दोगांची डेथ जाली अशी म्हायती मेळ्ळ्या. पूण दुसरे बाजून अशें म्हणटात की त्या प्रमाणे लोकल सांगता की खंय तरी जी लायटीची वायर आसा ती खंय तरी कट जाल्ल्यान उदकां पडलेले तेजे हेणें तेंचो डेथ जाले. पूण एक्झॅक्ट रिजन आसा तें कळना. पूण सद्या हेजे बद्दल केपें पुलिसाचो तपास चालू आसा. आनी काल जे इन्सिडंट जालो तेन्ना आज सकाळीं अर्ली मॉर्निंग ते दोनूय बॉडीज मडगांव जे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा ते पंचनामा करून पोस्टमॉर्टमाक व्हेल्ले आसा. आनी ज्या प्रमाणे जी तेंची इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा जयश्री कारवालो तेणी सांगल्या तेंचो पोस्टमॉर्टम फाल्यां जातलो म्हणून. पूण ह्यो गोश्टी खंय तरी काल जे पावसान आनी हे जाल्ल्या खंय तरी एक चवथी दिसा एक रिवणा गांवांक एक दुखद घटना जाल्ली आसा. पूण एक्झॅक्टली शॉकन जाले. पूण ती लायव्ह वायर लायटीची वायर काय जे फेन्सिंग करतात जी शेतांक सेफ्टी खातीर जनावरां लागून तेका लागून हेजेर एक प्रश्नचिन्ह आसा. हांव गोमंतक TV खातीर केपेंच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकर.